ज्या टायमाचेर सुप्रीम कोर्टान मान्यता दिल्ली नॅशनल मोपा एअरपोर्ट फुडें वयचो म्हणून आनी ते निवड्यान जे एनवायरमेंट क्लियरन्स दिले ते तेंच्यांनी ग्राह्य धरून जर हेतून ह्या प्रोजेक्टान जर आनी कितें बदलाव जातलो जाल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज आसा अशें स्पश्ट म्हटलेलें आसलें त्या निवड्यान। पूण आतां आमच्या निदर्शनाक अशी गोष्ट येयल्या चांदेल गांवांत सर्वे नंबर 19 हे फॉरेस्ट अँड रिजर्व म्हणून डिक्लेअर केल्ले तातूंतली आतां 70,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ही डायवर्ट करच्या खातीर सिव्हिल एव्हिएशन धडपडीन आसात आनी हे प्रोसेस चालू आसतना तेंच्यांनी ह्या एरियेतली कितलीशींच झाडां कातरलेलीं आसात विदावट एनवायरमेंट क्लियरन्स विदावट एनी परमिशन। हो मुद्दो आमी न्यायालयान व्हरतलेच की हो सरकार बारीक लोकांचो विचार न करता आयज रिजर्व फॉरेस्टान गेल्ले आसा, फाल्यां सकाळी दुसऱ्याच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन सुद्दां वचपाक हे फाटी फुडें पळोवचे ना। हे जर आयज जीएमआर कंपनी अशें आपल्याक जाय जाय तशे जागे काबीज करता, जाय जाय तशी झाडे बेहिशोबी म्हणटा तशी तोडटा जाल्यार तेका सरकार कांयच जाप कितें विचारिना। जाल्यार ती झाडां जर तशी तोडीत रावले जाल्यार हे गवे रेडे बी खंय रावतले, हे आमच्या घरांनी येवपाक लागले, कॅनलांनी पडपाक लागले। कांय दिसांनी बिबटो वाघ येवन ते आमचे गायंक बी हे खाल्लेले आहा। मागीर हे गोश्टी घडले कित्याक तर ही झाडां हे हांगाच्यान नश्ट करतात आनी हेचेर आयज सरकार सांगता की आमी झाडां इतली लायल्या तितली लायल्या। तांकां उच्च न्यायालयान सांगलेलें 5 लाख 5.5 लाख झाडां लायात म्हणून। हेतुली झाडां कितली लायली आनी कितली हांगा जिती रावली ही तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाची।